दुसरी समूत चॅप्टर 30. परदेसांत थावन परतून येवप आनी जिवीत बदलप. ही म्हजीं उतरां तुमच्या जिवितांत खरीं जातलीं तेन्ना तुमचे मुखार हांवें दवरलेलो आशिर्वाद आनी मागीर शिराप तुमी भोगूंक पावतल्यात तेन्ना जंय जंय राष्ट्रां मदें सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां जोळी मोळी शिंपडायतलो थंय हें सगळें नियाळून तुमच्या काळजाक खोंत भोगतली आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी तुमी नव्यान परतून येतल्यात आनी हांव तुमकां आयज कायदे घालतां त्या सगळ्यांनी ताचो ताळो सगळ्या तुमच्या काळजान आनी मनान तुमी नव्यान आयकतल्यात. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या निर्वाशीत कैद्यांक परतून हाडटलो. तो तुमची दया करतलो आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां शिंपडायल्यान त्या लोकां मदलीं तुमकां काडून नव्यान तो एकठांय करतलो. मोळबाच्या शिमा पर्यंत तुमी शिंपडून पावशात जाल्यार थंय थावन लेगीत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां जमयतलो, तुमकां परतून हाडूंक थंय पर्यंत वेतलो आनी पुर्वजांच्या गांवांत परत हाडून तो गांव तुमच्या ताब्यांत करतलो आनी तुमच्या पुर्वजां परस तुमची संसद वाडयतलो आनी अदीक सुखी करतलो. सगळ्या तुमच्या काळजान ताचो मोग करूंक आनी सदांकाल ह्या गांवांत तुमी जिवचे खातीर सर्वेस्पर तुमचो देव तुमची आनी तुमचे संस्थेचीं काळजां खालतीं करतलो. तुमचेर पडलोले ते शिराप आतां तुमच्या दुस्मानांचेर पडटले, कित्याक हांणी तुमकां पिडापीड दिली आनी तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो मोग करतल्यात आनी आयज दिता तें सगळें ताचे कायदे पाळटल्यात. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायतीं भुरगीं बाळां पुस्कळ जीव जिवोन आनी भरपूर पीक तुमकां दितलो आनी तुमच्या पुर्वजांक केल्ले ते परी तुमकांय सुखी करूंक तो संतोसतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे समृद्धीच्या पुस्तकाचेर बरयलेल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये. कित्याक आयज हांव तुका दितां ती समूर्त तुजे सोक्ती परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाळूंक जाता. ती सर्गार ना म्हणटोच तुवें अजाप जावंक म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून सांबाळच्याक आमचे वतीं सर्गार वचून तिका खाला आमचेशी कोण हाडटलो? ना म्हूण ती समदिरां पेल्यान ना म्हणटोच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकूंक पाळच्याक आमचे वतीं कोण समदीर उतरतलो आनी तिका आमचेशीन हाडटलो? परतेंच जाल्यार उतर तुजे बोगलेकूच आसा. तुवें तें पाळच्याक तें तुज्या तोंडांत आनी काळजांत आसा. 2 वाटो. पळय, आयज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोळ केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळच्यात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलच्यात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळच्यात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कट सरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलोवणेच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवां फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणेन आसतना मरतल्यात. जॉर्डन न्हंयत उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात.
आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोंसोत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हातूंत आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवोवच्याक भासायलोलो त्या देसान तुमचें लांब मावक हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें.